आमी GST भरता, AGR भरता. AGR इज इट्स अ रॉयल्टी टू द DOIT गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. इतको रिवेन्यू आमी सरकाराक दिता, इतक्या लोकांक आमी सर्वीस दिता, लोकांक कामाक दवरल्या. इतले हे करून आमी करपाचें कितें? सपोज गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी सपोज सारकें प्रोविजन करिना हे गोश्टींक जाल्यार सारकें कशें जातलें? आय एम नॉट ऑथॉरिटी की 1 तारीख पासून 31 पासून हे करिना जाल्यार 1 तारखेक एक्शन घेतलें म्हणून. आयज 1 तारीख न्हू, स्टील कालूय घेतले तेणी, आयजूय घेतले. आमकां कळना कितें करपाचें पळय. हे दिला, एक डेडलायन दिला, कितें हे कॉम्प्लायन्स करून आमी करता. इतल्या मजगती पणजे मडगांवा उपरांत आता म्हापशा लायटीच्या खांब्याचेर आशिल्ले केबल कापले. डायरेक्ट येयला आनी डायरेक्ट कट केलो तेंचे. तुजें तर कितें केल्लें जाल्यार मागीर सांगलेलें तर इन्फॉर्मेशन केल्लेलें जाल्यार केबल सायटीक काडून कितें तरी करूं येता आसलेलें न्हू. जाल्यार काय अपडेट बी काय दिवंकूच ना तेंच्यानी. मी सगळे फुडें डायरेक्ट कट मारले तेणी. तुका फूल म्हापसान जाल्यार फुलूच बना, कित्याक येता ते अंडरग्रावंड येता आनी हांगासर भायर जाताली. हांगाच्यान मागीर सगळे डिवायड जाताले. म्हणजे फूल गरजवाटाची बी हय वयता हांगाच्यानूच. परत हे सायटीन पॅडन बिडलान म्हटलें हॉस्पिटल बी सगळे म्हणजे चडशी ही एरिया फूल म्हापसा एरिया फूल कवर जालो. म्हापसा एरिया कोणाकूच नेटवर्क ना. सोल्युशन कितें तरी करतले आसलेलें न्हू. कितें तरी आतां सपोज तांकां इनकम जाल्यार आमकां लायसन आमची आहात पोस्टांतली, तेंच्यांनी फायंड आउट करूंक कोणाक लायसना कितें तांकां लेटर धाडूं येता. तो तुमचो केबल खंय आहा, कितले पोल वायज पयशे घेवंक शकता ते आमी दिवपाक रेडी आहा. फूल एरिया उडयला न्हू तेणी. फूल एरिया ही हांगासून स्टार्ट केला ती सकयल रोड पर्यंत, अलंकार थिएटर पर्यंत, मागीर तेंच्यांनी बंद. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आणि सौरव शिरोडकार.